अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान। नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या ल्हान जाले म्हान या माळेंतल्या आयच्या भागात तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार आणि येवकार। गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जाले म्हान ह्या माळे भितर आमी अशा कांय मानेस्तां कडेन भासाभास करतात जांणी स्वताच्या कर्तुबान एक वळख आपली घडयल्याच, पण वांगडाच फुडल्या पिळगे खातीर एक आदर्श घडोवन दिला, एक मार्ग दाखोवन दिला। अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान। आयज आमचे मदीं अशें एक व्यक्तिमत्व आसा ज्यांनी खऱ्या अर्थान फाटलीं जवळ 4 दशकां 35 ते 40 वर्सां खऱ्या अर्थान गोंय आनी गोंयकारपण हें तत्व घेवन वावर केला। आनीक हे वावर करता आसतना खेरीतपणान गोंयच्या आनी गोंया भायल्या कोंकणी तरणाट्यांक चळवळी कडेन हाडल्यात आनीक तांकां एक वेगळे तरेचो मार्ग दाखयला। आमचे मदीं आसात डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी। पूर्णानंद बाब, तुमकां माय मोगाचो नमस्कार आणि नमस्कार। नमस्कार। तुमकां हालींच तुमची केंद्रीय साहित्य अकादमीचेर एक वांगडी म्हणून, केंद्रीय समितीचेर वांगडी म्हणून, कोंकणी मंडळाचे वांगडी म्हणून तुमची निवड जाल्या, त्या खातीर परबी। आणि हालीं पळयणारी ह्या वेब पोर्टलाचो जो म्हयनाळो कवी म्हणून एक भोवमान आसता तांच्या उपक्रमाचो एक भाग म्हणून, तो म्हयनाळो कवी म्हणून तुमची निवड जाल्या, त्या खातीरय तुमकां चडांत चड परबी। धन्यवाद। एक खूब बरो असो हो उपक्रम जो राष्ट्रीय पावंड्याचेर चलता। कितें संकल्पना ताजी, म्हणजे कोणाकय नवीन हांकां जर तातूंत भितर वांटेकार जातले जाल्यार कितें संकल्पना एकूणच? कविते विशीं उलयता तुमी? ना, हो जो हें आसा पळयणारी आशावादी प्रकाशन, हें एक प्रकाशन मुंबय मंगळूर ह्या दोनी राज्यांतल्यान काम करता आनी 3 लिपयांचो सांखो बांदपाचें बरें काम ताणें चलयलां। म्हणजे रोमन, कानडी आनी देवनागरी तिनूय लिपयांतल्यान एका बरोबर तेंच साहित्य तिनूय लिपयांतल्या वाचकांक, कोंकणी वाचकांक वाचूंक मेळटा। आनी ते जे प्रकाशीत करता साहित्य तें जगभरच्या कोंकणी लोकां मेरेन पावता। म्हणजे जगभराचेर जे कोंकणी लोक आसा तांकां कोंकणी साहित्याची आवड निर्माण जावची म्हणून ते नव्या नव्या साहित्यिकांक सोदतात, प्रस्थापीत साहित्यिकां बरोबर नव्या साहित्यिकांक सोदतात आनी वेगवेगळे तरेन प्रकाशन पालव दिवन वेगवेगळे तरेन तांच्यो कविता साहित्य उजवाडावन तांकां उर्बा दिवपी पुरस्कार, इनामां हांची येवजण ते करतात। तातूंतलोच एक प्रकल्प हो म्हयन्याचो कवी। तर म्हयन्याचो कवी करून करून ते निमाणे मागीर वर्साचो कवी काडटा, अशी तांची संकल्पना आसा। खूबच सुंदर संकल्पना इतल्याच खातीर की कारण कोंकणी भास ही वेगळ्या वेगळ्या लिपयांनी बरयतात आनी मुखेलपणान रोमन, देवनागरी आनी कानडी लिपयेंत। आनीक एखादी लिपीचो हें आशिल्ल्यान, हर्डल आशिल्ल्यान एका लिपींत बरोवपी दुसऱ्या लिपींतलें वाचपाक शकना, पण अशे तरेच्या उपक्रमांतल्यान वेगळ्या वेगळ्या लिपींनी बरोवपी वाचपाक शकतात कोंकणी साहित्य एकामेकाचें। खूब बरो उपक्रम आनी त्या खातीर तुमकां परबी बी तुमी ह्या म्हयन्याचे उत्कृश्ट कवी म्हणून निवड जाल्ले खातीर। पूर्णानंद बाब, तुमी तरणेपणांत म्हणजे परस भुरगेपणांत सावन बेजिकली एक चळवळी स्वस्त केन्नाय तुमकां आमी पळयले नात, गोंयांत पळयल्ले अशें ना। सो बेजिकली ही चळवळी वृत्ती जी आसा ती खंयच्यान आयली? स्वाभिमान। हांव पळयलें पयलें आमचें म्हणजे म्हजें वय तरणे वयाचें पावल घालतना जो भाशावाद गोंयांत चळवळ चलताली आनी स्वाभिमान दुखतालो। आपली भास, आपली भाशेक कोण तरी वायट उतरांनी लेखतात, आपले भाशेक भास मानिना, आमचे मातयेंतली कल्चर संस्कृताय आमचें म्हणजे कितें आसा तें आमचेपणाचें भान दवरिनासतना परके तें आपलें म्हणपी अशें म्हाका त्या वेळाचेर खूब दिसतालें। आनी मुळांत हो स्वाभिमानी वृत्ती आशिल्ल्या कारणान हांव म्हजी प्रतिक्रिया व्यक्त करतालो। आतां म्हजी प्रतिक्रिया वेगवेगळे तरेन ती व्यक्त जाताली। तातूंत संघटन, चळवळ, निसर्गान एक गाणें म्हणपाचो एक छंद दिला, ते गाणें म्हणप, बरोवप, अशे वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान निसर्गान म्हजे भितर जे गूण घाल्या त्या माध्यमांतल्यान हांव व्यक्त जायत रावतालो। तातूंत चळवळ म्हणटा ती म्हाका कित्याक लागीं जाली, कारण म्हज्या मनांतलें तुका सांगप, तुका घेवन तिसऱ्याक सांगप, चवथ्याक सांगप, अशे तरेन ते एकमेका भितर विचार पातळीत रावप हो म्हजो मुळांतल्यान स्वभाव। केन्नाच्यान आयला हांव सांगूंक शकना। पण जर आमी कांय वर्सां फाटीं गेले, जवळ 35-36 वर्सां फाटीं गेले जाल्यार त्या वेळाचेर विद्यार्थी दशेंत सुद्दां तुमी पर्टिक्युलरली गोवा युनिवर्सिटींत MA करता आसतना भुरग्यांक घेवन कोंकणी संदर्भांतल्यो कितलेशेच उपक्रम तुमी त्या वेळाचेर चालीक लायले आनी आयज आमकां
ते भुरगे कोंकणीच्या फक्त कोंकणीचे न्ही गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या आंदोलनांनी आमकां दिश्टी पडटात. आमी जेन्ना गोवा युनिवर्सिटीन 8 पेपर लायले पयली खेप, ताची पयली बॅच आमी. आनी पयलो कोंकणी सरस्वत मंडळ म्हणजे घडयलें विद्यापिठान कोंकणी विभागान. ताजो फावंडर अध्यक्ष हांव, आजूय चालू आसा, संस्थापक अध्यक्ष म्हणून. आनी म्हाका दिसता कोंकणी विद्यार्थ्यांक उचेलें शिक्षण घेवपी कोंकणी विद्यार्थ्यांक कोंकणीच्या माटवान एकठांय हाडपाचो पयलो उपक्रम विद्यापिठानूच आमी केलो. आमचे बरोबर प्रकाश वजरीकार, प्रकाश पर्येकार हे आशिल्ले. आमी एकठांय कोंकणी विद्यार्थी मेळ घडयलो आनी हायर सेकंडरीन शिकपी कोंकणी विद्यार्थी आशिल्ले, कॉलेजींनी शिकपी आशिल्ले, थोडे सगळ्यांक एकठांय हाडले आनी गोंय विद्यापिठान व्हडली एक रॅली शी काडली. एक बरो उर्बेचो असो सुवाळो आशिल्लो. आदरणीय आमचे रविंद्र केळेकार त्या वेळार आमकां मार्गदर्शन आमकां लाभलें तांचे, त्या वेळार ते आशिल्ले. हय, पुणन बाब एक सांगपा विसरलो, ह्याच उपक्रमा खाला पयले खेपेक आमी कोंकणी लोकां मेरेन वचप असो एक संकल्पना मांडली हांवें विद्यार्थ्यां कडेन. आनी केरळाक गेले आमी, केरळ कोंकणी लोकां मेरेन गेले. आमकां खबर सुद्दां नाशिल्ली, हांव तर पयलेच खेपेक पावतालो थंयसर, खबर सुद्दां ना खंय वतले आनी कितें तें. काडली तिकेट, सवलत घेतली आनी विद्यार्थ्यांक घेवन केरळ मेरेन आमी गेले. तेन्नाच्यान मागीर खूब जाणांनी मागीर अशे दौरे कोंकणी लोकां मेरेन वचपाचे दौरे सुरू केले. अश्यो खुबश्यो गजाली आसात ज्यांच्या सामक्या मुळांत जर आमी गेले जाल्यार तातूंत आमकां पूर्णानंद च्यारी हें नांव दिश्टी पडटलें, तांचें योगदान आमकां दिश्टी पडटलें. आनी तुमचें ज्या वावराचें जें एक वेगळेपण आसा फाटल्या जो 3.5 दशकांत खेरीतपणान, तें कितें तरी ना तें हाडपाचें, इनोवेटीव कितें तरी हाडपाचें, नॉवेल्टी कितें तरी हाडपाचें, नाविन्यपूर्ण कितें तरी हाडपाचें आनी तें अशें तरेन हाडपाचें जें प्रभावी अस्त्र अशें चळवळी भितर. अश्यो खुबश्यो संकल्पना तुमी राबयल्यो. गोवा युवा महोत्सव धरून आत्तां सद्याची हौशी नाट्य स्पर्धा कोंकणी भितर. सो ह्यो सगळ्यो नाविन्यपूर्ण कल्पना कश्यो कितें हाडप जाल्यो आनी तांकां प्रतिसाद कसो मेळ्ळो लोकांचो? म्हळ्यार भाशेचो म्हाका जितलो जो अभिमान आसा तो अभिमान घेवन रावप हें म्हाका पटना. अभिमान आसा जाल्यार हांवें कितें तरी करूंक जाय. आनी हांव जर एक्शन करिना काय, हांव जर क्रिया करिना, हांव म्हजे पद्दतीन जर अभिमानाक पोसवण दिवपी भाशे संदर्भात, संस्कृतायेच्या संदर्भात, एकंदरीत कोंकणी अस्मितायेच्या संदर्भात वावर करपाक कितें तरी करूंक जाय. म्हणटकीर हांव चिंतत आसता, खरें हांव नकळो सकाळ सावन सांज मेरेन ह्या हातूंत आसता, आतां कितें फाल्यां कितें करुया, आतां घडयलां तें कशें मुखार व्हरुया असो विचार चालूच आसता. म्हणून ह्यो इनोवेटीव कल्पना हांव मुद्दम जावन ते करिना, म्हज्यांतल्यान ती येता. जशी एका कविता पाडची पडना, ती कविता येता उत्स्फूर्तपणान, तश्यो ह्यो संकल्पना येता. घडी हांव तें रवत करीत आसतलो. आयज आमचे कोंकणीन कितें ना, कोंकणीन हें ना जाल्यार बारीक पावण्याचेर जायना, आमी सुरू करया. बारीक पावण्या वयल्यान एक दीस तो व्हडलो आटाप जातलो आनी आकार घेतलो असो एक विस्वास आसता. हय, तातूंतल्यान ही युवा महोत्सवाची सुद्दां मुळावी कल्पना म्हणजे तरणाट्यांक एकठांय हाडून एका अस्मितायेच्या माटवान दवरप. आनी आमी सांगात्यांनी सगळ्यांनी त्या वेळार श्रीधर कामत आशिल्ले, संदेश प्रशांत, हे सगळे आमी सांगाती, राजू नायक भाशा मंडळाचे तेन्ना अध्यक्ष आशिल्ल्या कारणान आमकां त्या वेळार एक फुडारपण मेळ्ळें आनी बरें जावन पडलें काम. अशें आज उत्सवी रंगमाचेर सुद्दां अशे बरेचशे लोक आमचे आसा जांकां आमी फक्त साहित्य वाचून हाडूंक शकना. त्या मुळान पोटेन्शियली कोंकणीत लोक, तांकां आमी वेगळ्या माध्यमांतल्यान हाडूंक जाय आनी ती माध्यमां आमी तांचे मेरेन व्हरून पावोवपाक जाय, दाखोवन दिवपाक जाय. तेन्ना ते आमचे कडेन येतले, जावं आमी तांचे कडेन वतले, जावं एकमेका कडेन वचपाची गरजूच ना, आमी एकामेकाच्या माटवान भरसून वतले. अशे तरेक ह्या खातीरच ह्यो संकल्पना आमी हाडल्यो मुखार. उत्सवी नाटक स्पर्धा म्हणया, भजन स्पर्धा, कोंकणी भजन स्पर्धा, हे दोन गजालींचे बद्दल आयकुपाक म्हाका आवडटलें. कारण तुमी सांगलें की फकत साहित्याच्याच माध्यमांतल्यान लोकांक चळवळी कडेन हाडप शक्य जायना. आतां उत्सवी नाट्य स्पर्धा जी आसा, जी भांगराळे गोंय ही संस्था घडोवन हाडटा फाटलीं 3-4 वर्सां, आनी भजन स्पर्धा, ह्यो दोनूय स्पर्धा जर आमी पळयल्यो जाल्यार ह्यो सामान्य मनशा मेरेन वचपी आनी सामान्य मनशाच्या आंगात जे कोंकणी संदर्भांतले जे कितें भावना आसा ती व्यासपीठ ताका मेळोवन दिली. ह्यो दोनूय संकल्पना कशी कितें आशिल्ल्यो आनी तांकां त्यो कितले पर्यंत यशस्वी जाल्यो? हय, आमी पळयलें साहित्यीक ग्रेट, आमच्या साहित्यिकांनी आमकां मार्गदर्शन दिलें, ताणें आमकां बेज घालून दिली, मुळावेपण घालून दिलें. भाशेक अस्मितायेची दिश्टावत ताणें घडयलो आमकां साहित्यिकांनी. पूण सगळ्योच गजाली सगळेच लोक करूंक शकता अशें ना. कारण
वेगवेगळे माध्यमां आसा. शणै गोंयबाबान सुद्दां म्हटलां की आमी एकेच वाटेन जर गर्दी केली जाल्यार जावचें ना, आमकां वेगवेगळ्यो वाटो सोदच्यो पडटल्यो. म्हणटकच भजनी कलाकार हो पोटेन्शियल एका बरोबर तो एकटो मेळना, तो 25 लोक जमता, 15 लोक जमता, पंगडा पंगडांनी जमता. अशें पंगडा मेरेन जर आमी गेले जाल्यार रासवळ रितीन आमी एका खिणा भितर आमी कितल्याशाच लोकां मेरेन पावूंक शकता अशें म्हाका दिसलें. म्हणून भजनी ही आवड आमच्या गोंयकारांची. भजन टाळ वाजप आनी भजनाचे सूर, पकवाजांचे सूर वाड्या वाड्यार गाजप हें आमकां नवें न्ही, आमच्या रक्तान भरलां, आमच्या मातयेन भरलां. अशे लोक कितलेशेच आसा कलेची आवड आशिल्ले, अशा लोकां मेरेन सूर तेच, पकवाज तोच, गाणें तेच, ताळ तेच, फक्त बदलता ती भाशा. हांवें हेंच सांगलें लोकांक. जर आमच्या जाणटेल्यांनी गाराणी घाली आनी ती जर देवाक पावली जाल्यार आमचे भाशेंतलें भजन कित्याक पावचें न्हय. होच मुद्दो घेवन हांव तांचे मेरेन गेलो आनी तो तांकां पटलो आनी ताणें तो उखलून धरलो. आणि आज आमी पळयतात की कोंकणी भजन एखाद्या बार कोंकणीन आनी भजन आसूं येता अशे तरेची जो दुबाव आशिल्लो लोकांच्या मनात आज कितलेशाच उत्सवांनी आनी कितलेशाच व्यासपीठांचेर आमकां कोंकणी भजन तन्मयतेन आनी तितल्याच भावार्थान गायिल्लें दिश्टी पडटा आनी त्या लोकांनी उखलून धरिल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. हो हें यश. हय, आनी ह्या भजन स्पर्धेंतल्यान उर्बा घेवन पर्वरी सारके गांवांत, कांसावले सारके गांवांत जावं सांखळे वाळवंटीच्या तिराचेर आमचे तरणाटे आपूण जावन भजन स्पर्धा आयोजीत करपाक लागल्या ही वेगळी गजाल. फक्त गावप ना आनी प्रायज घेवप ना, जाल्यार ताज्या भायर लागणूक म्हणून आपूण स्वता कितें करप ही बी जाणीव घेवन काम करपाक लागल्या. हें जैत आमचें. हय. पूर्णानंद बाब च्यारी हांणी बरयिल्लें एक गीत जें व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान आयिल्लें आसा तें ताजी एक ल्हानशी झलक पळोवया. दुःख कितें सुख कितें दुःख कितें सुख लागल्या तुझी भूक लागल्या तुझी भूक तुझ्या नावात आसा रे अमृताचो कुंभ तुझ्या नावात आसा रे अमृताचो कुंभ. पूर्णानंद बाब तुम्ही बेसिकली एक कवी आणि गीतकार. सो तुमचो चिंगार हो कविता संग्रह प्रकाशित जाला आनीक चिंगाराच्या नंतर कितलेशाच लोकांचे कविता संग्रह, लेख संग्रह, निबंध संग्रह, मागीर कथा संग्रह प्रकाशित जावपा खातीर तुम्ही योगदान दिलां. कितलेशेच जाण सांगतले की आपल्याला जर पुस्तक आयज उजवाडाक आयलां जाल्यार तें डॉक्टर पूर्णानंद च्यारीक लागून म्हणून. तुमचे ताजे नंतर साहित्य तितले आनी कित्याक आयलें ना, म्हणजे आनीक संख्येन कित्याक आयलें ना, म्हणजे आयलां प्रकाशीत ह्या अर्थान हांव म्हणटा. हय, बरोबर आसा तुमचो प्रश्न. म्हजी गितां 22 आल्बमांनी आसा, ती पुस्तक रुपान येवना. म्हजी नाटकां आनी ती सगळी लोकप्रिय जाल्यात, म्हणजे युट्यूबाचेर आसात. नाटकां स्टेज जातात. 12-15 सुमार कंटिन्यू 12-15 वर्सां चलोवपी एकांकिका स्पर्धा. हांव म्हणजे एकूय अजून एकांकिका जर साहित्य अकादमीच्या एन्थॉलॉजीन सोडली जाल्यार पुस्तक रुपान येवना आनी ते आतां येता, ते प्रिंटींग प्रेसान आसा. आणि पूर्णानंद बाबाच्यो एकांकिका ज्यो आसात त्यो खेरीतपणान आंतरमहाविद्यालयीन एकांकिका सर्त जी जाताली कला अकादमींत, जी कांय काळा खातीर बंद आसा सद्याक, तातूंत सातत्यान पयले इनामां तांच्या सादरीकरणाकय बी आनीक लेखनाकय तुमकां मेळिल्ले आसात. आनी खेरीतपणान आंगले उच्च माध्यमीक विद्यालय आनी मल्लिकार्जुन महाविद्यालय ह्या दोन हातूंत भितर दोन्ही आसा. महाविद्यालयीनय आसा आनी शालेय भुरग्यां खातीर आसा. कट्टी किटाळ आसा, ती किशोरवय आनी पारू सारकिल्ली एकांकिका जी शालेय त्यांची अजून काडटा तितले वर्सांचो 20-25 वर्सांचो. सो हो साहित्याचो हें जालो. तशेंच भजनमान म्हणून हालींच म्हणजे भजनाची रचना, अभंग रचना, भक्ती रचनाचें पुस्तक उजवाडाक आयलां. आनी हालींच एक आदिवासी अभ्यास, एक संशोधनात्मक पुस्तक उजवाडा आयलां म्हणजे ISBN प्रिंटींग प्रेसान ऑलरेडी आसा. दिनेश मंडरेकारा कडेन एक पुस्तक आसा. म्हणजे सगळीं ही वाटेर आसात उजवाडा येवपाचे. इतलीं वर्सां हांव जें कितें बरयतालो तें पुस्तक रुपान हाडून आशिल्लें, माचयेर आयिल्ली ती, ऑडियो रुपांतल्यान, गीत रुपांतल्यान आयिल्ली, अशें स्वरूप आसा ह्या साहित्याचें. हय. आनी दुसरें कितें, चळवळींनी लक्ष दिता चड. हांगा थंय चळवळ, संघटन, संस्था ह्याय कामांत मातसो उरता आनी म्हाका दिसता तें हांवें करप अशें म्हाका दिसता. आनी हांव तातूंत उरिल्ल्या कारणान घडये हांगाय बीन छापून हाडपा कडेन म्हजें दुर्लक्ष जाता जायत. हय.
आणि पण आणि ताजे बरोबर लोकांचे छापून पयलीं येवचें हाच्या बद्दलची एक ती हें आसा पळय तें म्हत्वाचें आसा या पुणन बाब तुमी एक बरे वक्ते एक बरे सूत्रसंचालक आज गोंयांत कितलेशेच सूत्रसंचालक जे आसात ते सांगतात की आमकां जी प्रेरणा आसा सुरवातेची किंवा आमी जर जाका मुखार पळोवन फॉलो केला आसत जाल्यार तो डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी म्हणून हांव स्वता आसा हांव सदांच सांगत आयला सो आणि कवी आणि कवितेचें सादरीकरण करपी तुमी एक बऱ्यापैकी आयज एक तुमची आवडीची कविता आमकां आयकुपाक आवडटली तुमचे कडच्यान ओके पावस पडटा ह्या दिसांनी सो पावसाचीच कविता हे एक थोडी कविता सादर करता अस्तुरी तू जानत गगन सुंदरी अस्तुरी तू जानत गगन सुंदरी झनक झनक झलक तू निष्कलंक नार तू सर 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 भौतन तृप्त तृप्त धरतरी अस्तुरी तू जानत गगन सुंदरी जानत गगन सुंदरी अस्तुरी तू जानत गगन सुंदरी झनक झनक झलक तू निष्कलंक नार तू सर 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 भौतन तृप्त तृप्त धरतरी वा सुंदर एकच कविता वेगळ्या वेगळ्या सुद्धा तरांनी कशी सादर करूं येता एक उत्कृष्ट अशें हें उदाहरण आमी मुखारी परत कविते कडेन येतले वेळ मेळ्ळो जाल्यार भांगराळें गोंय ही संकल्पना तुमी खूब प्रभावीपणान राबयली आणि फक्त गोंयांतच न्ही गोंया भायर केरळ धरून कर्नाटक आणि केवटेन महाराष्ट्रांत सुद्दां साबार प्रयोग जाले आणि लोकांनी ती उखलून धरली ताची फाटली संकल्पना कितें आशिल्ली आणि म्हणजे कशे तरेचे हातूंतल्यान म्हणजे प्रयत्नांतल्यान निमाणे कडेन ती फळादीक जाली एक काळ असो आशिल्लो की ऑर्केस्ट्रा म्हणटा लोक पिशे जाताले ऑर्केस्ट्रा लोकांक खूब आवडटा अजुनूय आवडटा पूण एक काळ असो आशिल्लो की ऑर्केस्ट्राचो एक भारूच आशिल्लो हांव पळयतालो की हिंदी मराठी गाण्यांचे बरे ऑर्केस्ट्रा जाता कोंकणी ऑर्केस्ट्राय आमचे जावचे ऑफकोर्स उल्हास भुंयाव सारकिल्ले आमचे वडील ताणें ही पथकां मुखार व्हेल्ली आनी असो कलावृंद तयार केल्लो आनी लोकां मेरेन पावयतालो थोटेन रामानंद रायकर सारकिल्लेय बीन संगीतकार हे अशे तरेचो प्रयत्न करताले म्हाका दिसलें की आमचे बरे तरेचे अशे कलावृंद तयार जावचो आमचे कलापथक कोंकणीचे तयार जावचें इतलेंच न्हय त्या वेळार म्हजे तकलेन आनी एक विचार आयलो मुंबय आकाशवाणी वयल्यान गोंय आकाशवाणी वयल्यान कांतारां तशी अभिषेकी बुवा सारकिल्ली बरी गितां गाजताली ती गितां रेडवोन सादर वितरायल्यारूच आमकां आयकूंक मेळटाली आनी नॉर्मली भायर स्टेजी वयल्यान ती लायव्ह कोणी गावन ती लोकां मेरेन व्हरूंक जाय अशें म्हाका तेन्ना दिसलें म्हणून हांवें भांगराळ्या गोंयाची संकल्पना मुखार हाडली जातून क्लासिकल गीत धरून कांतार गीत धरून उपशास्त्रीय संगीताचें गीत धरून नृत्य शैलीक ताका जोड दिवन लोकसंगीताचोय बीन तातूंत आदार घेवन कोंकणी संगीताचो सोद घेवपाचो प्रयत्न ह्या भांगराळ्या गोंयांतल्यान जावचो म्हणून घुमटा बरोबर वायलिना बरोबर पखवाज ह्या सगळ्या वाद्यांचें बी मिश्रण करपाक सुरवात केली आणि जवळ 50 कलाकारांचो संच 50 कलाकार सुरवात आहे 50 कलाकाराचो सुरवात मागीर 40 जालो आज तो कमी करतलो म्हणून रावलो जाल्यार दिसा सकयल वचूंक शकत ना अशी परिस्थिती आसा आणि म्हाका दिसता 100च्या वयर 128 आणि 128 प्रयोगांनी वेगळे वेगळे कलाकार जर असे धरले म्हणजे कॉमन उरले नात बदलत रावले वाठारा प्रमाणे बदलले हांवें एक तेन्ना एक पणूच केल्लो आतां समजा हांव बिचोले कार्यक्रम करता भांगराळ्या गोंयाचो जाल्यार बिचोलचो बडींग आर्टिस्ट उदेतो कलाकार कोण आसा ताचो सोदप आनी ताका मुद्दम स्टेजीर हाडप अशे खूब कडेन हांवें हे प्रयोग केल्या निवेदक धरून नृत्य कलाकार धरून गायक आनी वादक सुद्दां हय आणि निवेदनाचो उल्लेख आयला म्हणून निवेदनांतल्यान परत कोंकणी चळवळीचो इतिहास जो आसा तो ह्या कार्यावळीचो एक मुखेल अंग आशिल्लें पुणन बाब तुमी बेजिकली शिक्षक आणि तुम्ही जसे कोंकणी चळवळी भितर असे अभिनव प्रयोग केल्यात तसेच एक शिक्षक म्हणूनय केल्यात एकांकिका स्पर्धेचो उल्लेख आयलोच हांवें स्वता पळयला एकांकिका स्पर्धा म्हळ्यार तुमच्या घरा कडेन भुरगे येवन 8-10 दीस रावताले म्हणजे घर म्हळ्यारच एक विद्या हें जातालें कॉलेज जातालें कार्यशाळा जाताली आनीक शिकयता आसतना बेजिकली तुमी कोंकणी विशयाचे प्राध्यापक म्हणून खूब प्रयोग केलेत देखीक भुरग्यांक स्टुडंट्सांक ज्या लेखकाची साहित्याची फाटभूंय आसा त्या फाटभुंयेच्या वाठारांत व्हरप थंयच्या
म्हणजे हांव चड विस्तारान हें सांगना, तुमचे कडेन जेन्ना आयकुपाक आवडटलें. हय, हो कॉन्सेप्ट हांवें केलो. कुंडलीक बाबाची अच्छेव कादंबरी 3rd इयर BA लागिल्ली, 3रे वर्स जालें. आनी ही अच्छेव कादंबरी शिकयतना म्हाका दिसलें आज लेखक आसा हयात आनी तो वाठार आमचो लागचो आसा. अच्छेव कादंबरीन जो वाठार चित्रायला तो मायनींग एरिया, तो गांव थंयचो, ती न्हंय थंयची, थंयचे लोक रावता, तांची परिस्थिती आयज कशी आसतली काय हो सोद घेवपा खातीर आनी ते संदर्भ सोदपाची उमळशीक भुरग्यां भितर पयलीं हांवें घाली. आनी भुरग्यांनीच मागीर म्हाका हे निकट लायली की आमी त्या गांवांत याच म्हणून. आनी हांव दर वर्सा मागीर प्रत्येक बॅचीक त्या गांवांत व्हरता, कादंबरीचें वाचन थंय करता 2-2 पानां. तो संदर्भ जे बांयचो संदर्भ आसा, तळयेचो संदर्भ, शेताचो संदर्भ, मिना खणी वयलो संदर्भ जे पुंडलीक बाब टिप्स काडटालो, त्या सगळ्या वाठारान भोंवडावन लेखका कडल्यान समजून घेता ही कादंबरी कशी जल्माक आयली ती. अशें करून हांवें देविदास कदमाच्याय गांवांत, कांदळा, आस्वीटोम, कारवार माजाळी वाठारान, महाबळेश्वर सैलाच्या गांवांच्या वाठारान विद्यार्थ्यांक घेवन गेल्ल्यान भुरग्यांक उमेद येता, उर्बा येता आनी साहित्या कडेन आनी शिक्षणा कडेन आनीक निकट लागू जाता आनी बरे तरेन काम सुरू जाता हें म्हाका जाणवलें. गोंयकारपण सांबाळटलें जाल्यार कोंकणीचें महत्व कितलें? कोंकणी सांबाळल्यारूच गोंयकारपण सांबाळटलें. गोंयकारपण सांबाळटलें जाल्यार कोंकणी भास ही फक्त भास न्हय, कोंकणी आमच्या भाशेचें न्हय, अस्मितायेचो मंत्र आसा. भाशेंत आमच्या एकमेकाचें रगत आसा. आमची भास वेवस्थीत जिवी दवरली वठा वयली जाल्यार आमची अस्मिताय आनी वातावरण सगळें उरतलें. कारण केळमे, झाडां, माती, दोंगर सगळेच कडेन आसा, पूण भाशीक समूह एक संस्कृताय आनी अस्मिताय जिवी दवरता तेन्नाच प्रादेशीक आपलेपण जिवें उरता. देखून भाशेचें म्हत्व इतलें व्हडलें आसा अशें म्हजें मत. आयच्या तरणाट्यांचेर तुमी तांचे एकूणच कमिटमेंटा कडेन कोंकणी कडच्या म्हणया किंवा गोंयकारपणा कडच्या हॅपी आसात? आयचो तरणाटो फक्त गोंयचोच न्ही, सबंद जगा वयलो तरणाटो आज वेगळे तरेन वचपाक लागला वैज्ञानीक वादळां खातीर. पूण तरी सुद्दां आमी जितले सांस्कृतीक आनी अस्मितायेक पूरक अशे उपक्रम परत परत राबयतले आनी तरणाट्या भितर उरतले तो मेरेन तरणाटो आमचे कडेन उरतलो. तरणाट्यांची कांयच चूक आसची ना, तांकां दाखोवपाची गरज आसा दिका, ती दिका आमी दाखयतले आनी आमचे बरोबर आस्पावन घेतले तो मेरेन कसलोच भंय ना. तरणाटो आमचोच आसा आनी आमचो उरतलो हें आमी कोंकणीनूच दाखोवन दिल्लें आसा. आतां साहित्य अकादमीचेर तुमची नियुक्ती जाल्ली आसा, कितें येवजण्यो आसात कोंकणी खातीर? म्हणजे हांव साहित्य अकादमीचेर जनरल बॉडीन म्हणजे साबार मंडळान 2 प्रतिनिधी आसता. तो हांव आयज गोवा प्रतिनिधी म्हणून साहित्य अकादमीचेर प्रतिनिधीत्व करता आनी संस्थांचो प्रतिनिधी म्हणून आमचो जो कन्वेनर आसा निमंत्रक मेल्वीन बाब. आमी आतां मेरेन जितल्यो स्किमी, जितल्यो येवजण्यो साहित्य अकादमीच्यो अजून उरल्या आमकां मेळपाच्यो तांचो सोद घेवपाक आमी लागल्यात. आनी चडांत चड नवे नवे लेखक, नवे नवे वाचक आनी लेखकूच न्हय, नवे नवे प्रकाशक आनी समीक्षक हांचो सोद घेवन साहित्याक पूरक आशिल्ल्या सगळ्या घटकांक आमी बांदून हाडूंक सोदता. आनी आमच्या साहित्यांत विविधता येवची, समकालीन पातळीर जे साहित्यीक प्रयोग जाल्या त्या प्रयोगां खातीर वेगवेगळ्यो कार्यशाळा आनी वेगवेगळ्यो चर्चासत्रां घडोवन हाडून एक वेगळें वातावरण निर्माण करपाची आमची येवजण आसा. पूर्णानंद बाब, तुमची एक काम करपाची स्टायल आसा जी हांवें पळयल्या फाटली 30-35 वर्सांक. ती म्हळ्यार अशी की आयज आमी राजकारणी पळयतात, खंय बारीक बारीक पॉकेट्स मेळ्ळे जाल्यार थंय वतात आनी आपलो अजेंडा राबयतात आनी तांकां आपले अशें करतात. तुमचें हांवें तेच तरेची एक हें पळयलें जी 30-35 वर्सां पयलीं, पूण ती राजकीय न्ही, कोंकणी मुवमेंटा कडची. खंय तरी एक फुटबॉल खेळपी एक 10-15 जाण जर आसा जाल्यार तातूंतले एकल्याक पयलीं धरप, ताका कोंकणीचें म्हत्व सांगप, ताजे थ्रू मागीर बाकीच्या ग्रुपा कडेन पावप आनी मागीर तो आख्खो फुटबॉल क्लबच एक दीस कोंकणी संस्था जाता, अशे तरेचें. हे तरेचे सगळें घडून आयलां आनी आयज आमी पळयतात की अशेच तरेचो वावर तुमचो वेगळे तरेन चलता. तुमी आसात सॅटिस्फायड ह्या सगळ्या हातूंत भितर की तुमी ज्या तरेन टायम इन्वेस्ट करतात? तुमी उदळ सांगलें की साहित्याक जो टायम दिवपाचो, वेळ दिवपाचो तो संघटनेच्या हातूंत भितर वता. सो आसात तुमी हॅपी की जे तुमी इन्वेस्ट करतात 100% ताचो रिटर्न मेळटा? थोडी खुशी थोडा गम अशा पावण्याचेरूच आसा हें.
आसा मेळना कित्याक नवे नवे आशा हांव म्हजो पॉझिटीव आसा, आशावादी आसा हांव. काम करता ताका रिस्पॉन्स मेळटा, कारण भजन स्पर्धा हाडली गेली मुखार, उत्सवी नाटक स्पर्धा हाडली गेली मुखार. अशें खंयचोय कॉन्सेप्ट हाडला. आतां आमी कोंकणी नाटक संगीत अकादमी स्थापन केल्या आतां, तोय बीन एक व्यापक विचार, व्यापक व्यासपीठ वतले मुखार. आशावाद सगळो करून करून इल्लो इल्लो मुखार वता. आनी सगळ्यांचें सहकार्य जर मेळ्ळें, कारण खंयच्याय भार येता पळय एकल्याचेर, खंयच्याय आपल्या गांवांत कोणाचेर भार येता, तो भार ताजेर येता खरो, पूण तो एकल्या खातीर नासता, तो सगळ्या खातीर आसता. म्हणून सगळे हर 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 करून थंय तांदूळ मारीत आसता आनी सगळे जाण एकठांय आसता. भार एकल्याचेर येवन कोता येना. इल्लो 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 त्या तत्वाचो भार सगळ्यांचेर येवंक जाय, तेन्नाच खऱ्या अर्थान आमी जिखतले. पूर्णानंद बाब, तुमी कितलींशींच गितां रचल्यांत आणि खेरीतपणान अशी सामाजीक जागृताय करपी. कोविडाच्या वेळाचेर तुमचें एक सुंदर गीत आयिल्लें आणि ते व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान लोकां मेरेन पावलें, जागृताय घडोवपाक शकलें. अशेंच एक गीत म्हळ्यार आयज धोलार पडले बडी रे, युवा महोत्सवांतलें सामकें फेवरेट गाणें. भांगराळे गोंयांतय बी तें कार्यावळींत सादर जाल्लें आनी सगळ्यांनी उखलून दवरिल्लें. आमकां आयज एक थोडेशें आयकुपाक आवडटलें. हो हो आयज धोलार पडल्या बडी रे, हो 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 आयज धोलार पडल्या बडी रे, हावेसाच्यो उमतल्या दोडीर दोडी, हावेसाच्यो उमतल्या दोडीर दोडी रे, आमी आयल्या झुजाचे वांगडी, झुजाचे वांगडी रे, आमी आयल्या झुजाचे वांगडी, झुजाचे वांगडी. हे जागेत कोंकणी अस्मिताये, हे स्फूर्तिवंत संस्कृताये, जागेत कोंकणी अस्मिताये, स्फूर्तिवंत संस्कृताये, एकचाराची लावया घुडी रे, आमी आयल्या झुजाचे वांगडी, झुजाचे वांगडी. हो 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 आयज डॉलर पडल्या बडी रे. हें गीत जेन्ना खास करून गोवा युवा महोत्सवाच्या माठवांत सादर जातालें, म्हाका अजून याद आसा की आंगार कांटो उबो रावतालो. तितली पावर ह्या गितांत आनी तुमच्या आवाजांत, खणखणीत आवाजांत आशिल्ली आनी आसाय बी. हें सोंपयतले कडेन, एपिसोड सोंपयतले कडेन कितें मॅसेज दिवपाक सोदतले तरणाट्यांक? मॅसेज असो, आमचें कार्य वत मॅसेज आसता. आमी भाशे खातीर, संस्कृताये खातीर जर आमी वावरांत आसा जाल्यार वावर करीत रावया, नवे नवे मळां सोदया आनी जो वावर बरो जाला तो आनीक सकस आनी घट करीत मुखार या. इतलोच म्हजो उलो. पूर्णानंद बाब, एकूणच कोंकणी साहित्य, संगीत आणि वेगळ्या वेगळ्या विशयांचेर आयज आमी तुमचे कडेन भासाभास केली. तुम्ही वेळ दिलो, आमच्या ह्या कार्यावळींत आयले. चड आनीक चड देव बरें करूं. तुमकांय बी देव बरें करूं.